अस्तंत घाटाच्या गिरेस्त वाठारांत नोंद आशिल्ल्या 70 म्हालांतल्या रानांनी जायते तरेच्यो दुर्मीळ प्रजाती मेळटात। तातूंत फुलपाख्यांचोय आस्पाव आसा। हांगा वखदी वनस्पती खूब आसात। अडवय रानांत गोंय सरकारान राज्य फुलपाखो म्हूण जाहीर केल्लो मलबार ट्री निम्स हो फुलपाखो सांपडला। तो फक्त सह्याद्रीच्या दोंगरांनीच दिसतात। पर्यावरण मोगी ॲडव्होकेट सूरज मळीक हांकां हो फुलपाखो दिसलो। गोंयांत तो फकत कांय वाठारांनीच दिसता। नमस्कार, भांगरभूंयच्या डिजिटल रिपोर्टांत तुमकां सगळ्यांक येवकार। सह्याद्री दोंगर माळ ही जैवविविधतायेचे नदरेन खूब म्हत्वाची। तातूंतल्या जायत्या जाग्यांक संवसारीक दायज स्थळाचो दर्जो मेळ्ळा। सुकणीं, सावदां, फुलपाखी, झाडां, वेली, सरपटपी जीव हांच्यो शेकड्यांनी जाती प्रजाती हांगा मेळटात। रुबी थ्रोटेड बुलबूल, गोवो, माट्टी हांकां गोंय राज्यांत खाशेलो दर्जो दिला। तांची राखण करप हें राज्य सरकारान आपलें कर्तव्य मानलां। मलबार ट्री निम्स हो अस्तंत घाटांतलो प्रदेशनिश्ठ फुलपाखो। तो 1000 फुटां वयर दोंगरांनी दिसता। धवीं पाखां, ताचेर काळे थिपके, रेशो हाका लागून तो रोखडोच दिसता। तो आकारानूय व्हडलो आसता। ह्या फुलपाख्या विशीं चड म्हायती दितना ॲडव्होकेट मळीक हांणी सांगलें, नर आनी मादी हांचो संबंद सुरू जाता तेन्ना ह्या फुलपाख्यांच्यो अदा ह्या वाठारांनी दिसतात। म्हाका दिसलो तो मलबार निम्स एका झाडार बशिल्लो। तो उडून हेलिकॉप्टरा भशेन भोंवडी करून परत थंयच येवन बसलो। थंय दुसरो फुलपाखो आशिल्लो, ती मादी नर आसपाक जाय। दुर्मीळ फुलपाखो पळोवपाक मेळप हो म्हजे जिणेंतलो विसरपाक जावचो ना असो खीण। तशेंच पर्यावरण मोगी राजेंद्र केरकर हांचे कडेन संपर्क केलो तेन्ना तांणी सांगलें, हो फुलपाखो फक्त सह्याद्रीचे कुशींतूच मेळटा, कारण हांगा दाट रान आसा। लागींच्या रानांनी तो वता। हें राज्य फुलपाखे, पर्यावरणाची राखण करपाक जाय, तरूच ही गिरेस्त रानां संपत जीव जंतू तिगून उरतले। तर अशाच खबरां खातीर भांगरभूंयक फेसबूक, एक्साचेर फॉलो करात। आमचो यूट्यूब चॅनल सबस्क्रायब करात आनी www.bangarbuy.com हे वेबसायटीक भेट दियात।